ग्रेटर पणजेचो प्लान ताळगाव आणि सांता क्रुजाच्या बीजेपी फुडाऱ्यांक कोत्र गेला. सुत्रां सांगता ते प्रमाण ह्या विशया वयल्यान बीजेपीचे कांय फुडारी तांचे पोस्ट सोडपाचे तयारेत आसा. कांय जाण हाचेर तांचे पक्षाच्या फुडाऱ्यां कडेन उलयले. मुख्यमंत्री गोंयांत येता काय म्हूण रावल्यात. सांता क्रुजाक ग्रेटर पणजे प्लानांत घाला म्हूण थंयच्या लोकांची मिटींगय जाली. म्हणजे जी तालिगांवची जी ओडीपी आसा, तालिगांवच्या ओडीपीचेरूच आय हॅव बीन रेजिंग माय ऑब्जेक्शन्स रायट फ्रॉम डे वन. आनी म्हाका पॉलिटिक्सान येवपाचें कारणूच तें की ताळगांवची आमची जी शेतां आसा ती सगळीं ह्या ओडीपीच्या नांवान रियल इस्टेट हाडून काबार केल्लीं आसा. खंय तरी म्हाका दिसता की ताळगांवान आमचें चड एक्सेसीव डेवलपमेंट चल्लां आनी आय डेफिनेटली ब्लेम द PDA फॉर इट. I should congratulate the people of Santa Cruz की they can see the destruction जे तांच्या गांवचें आतां फुडें जातलें. ताळगांवची जशी वाट लायल्या तशी सांता क्रूजची लायतली. म्हणजे एंड सी आतां लोकांक दिसतलें की बाबा म्हज्या ओपोनंटाक ते चॅरमॅन केला म्हणून हांव उलयतां. म्हाका दिसता इट इज देर ऑन रिकॉर्ड. मायकल लोबो आमचो MLA when he was the chairman of PDA, I was there right at the forefront opposing what was happening in Taleigao. हो विशय विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान विधानसभा अधिवेशनात काडचो म्हूण सांता क्रुजाचो आमदार टोनी फर्नांडिसान ताका निवेदनय दिलां. सांता क्रुजाक प्लानांतल्यान काडलो ना जाल्यार टोनीन PDAंतल्यान भायर सरपाची तयारी दवरल्या. जाले 8 दीस सुमार हांवें सीएमाक एक मेमोरंडम दिलोलो टू डिनोटिफाय सांता क्रूज विलेज फ्रॉम PDA. तसो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हांवें मिनिस्टराक दिला. तेन्ना जरी तर आयज पासून तेजेर एक्शन कांय जावंक ना. तेन्ना आतां फ्लोर ऑफ द हावस हें सगळें हांव मांडटलों एज एश्युअर्ड बाय द CLP. म्हाका सगळे सपोर्ट करतले आनी जाता तितले आमी वावुरतले ही आमची विलेज हितूंतली भायर काडपाक. आनी इतलेंच न्हय, जी आयज आमचो लोक गांवचो लोक फुडें सरला आनी हांव पूर्णता पाठिंबो म्हाजो दिवन हांव ह्या गांवच्या लोकांच्या बराबर रावतलों टील इट इज रिमूव फ्रॉम द PDA. आय वील गो स्टेप बाय स्टेप as per the steps. माझे तर सरकार आयकोना. The day will come, I will resign from all these things. ब्युरो रिपोर्ट, Prudent.